दिवचले बोड्ड्या गोरवाचो शेतकाराक बरोच त्रास जावंक लागला। पीक लागपाक आयले की गोरवां सगळे पीक काबार करतात। पीक राखूंक जाणटे शेतकार रातची जागरणां मारतात। लोक गोरवांक रातची सोडून घालतात। गोरवां शेतां काबार करतात। गोरवांक बांदून दवरची नाजाल्यार सरकारान तरी उपाय काडचो म्हण हे शेतकार मागतात। बोड्डेच्यो 7 फामिली फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं थंय तांबडी भाजी, गड्डे, वाल लायतात। आता 15 दीस जाले आम्ही येता हांगासर आणि धांक येता आणि 2 3 घरा वयता आमी माथ्यार घेता वयो आणि ह्या रोप्यांची त्या रोप्यान उडयता। थोडे म्हणचे येना 11 जाणी सुद्दां कूड हाडले काय केले मनाय घालून वय केली आणि आता ह्यो जीव आमचो करपाचो न्हू जाणटेपणा आणि अशें ह्या गोरवाच्या हेजेर पडटा। सांगले आसतना ते बांदून घालिनच जाणा आणि तांकां करतले काय येयल्ले आमच्यान आतां ह्या करून नजो न्हू चडीत काय जागरणांत उली वयता आमच्या हांगा येता जागरण जाता आमकां आमच्यान सामकें जायना पूण तरी आसतना आमी येता आणि आमचे कडेन आतां जायना न्हू आमचे 3-4 फावटी भितर गेल्यो 3-4 फावटी आतां 15 दीस जाले आनी आतां मातसो हे 4 फावटी आमी राखोंक येता म्हणून मातसो आमचो उरला। आमचे आतां जर खाल्ले जाल्यार आमी कितें करपाचें आमी नजत आसल्यानी हांगा येता आनी हे करता राखण करता आमकां कितें मेळोंक जाय म्हणून सदीत म्हणून आमच्यान जावचें ना न्हू राखण करपाक। सत्तरीत माकड तापाचे म्हावशी गांवांत आनीक 4 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात। तांकां वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत घाल्यात। अंदू वर्सा माकड तापाच्या दुयेंतीचो आंकडो वट्ट 35 पावला। बिरेस्तारा दाब्या आनीक एक माकड मेल्लो मेळ्ळो। पोरू पाली गांवांत माकड तापान आकांत हाडिल्लो। माकड ताप आतां म्हावशी झरम्या कापोड्ड्या आनी लागसरच्या गांवांनी पावला। दोतोर कर्नाटकांतल्यान वाशिना येतली म्हूण रावल्यात। वाळपय म्हावशी आनी लागसरच्या गांवांनी पातळिल्लो माकड ताप कमी जावपाचें नांव घेना। माकड तापान फाटल्याच सप्तकांत म्हावशी एकली सोंपल्या। म्हावशी माकड तापाचे आनीक 4 नवे पेशंट मेळ्ळ्यात। वाळपय खासा मणिपाल व्हायरस रिसर्च सेंटर सुरू केला। त्याच सेंटरात पेशंटांक तपासतात। 35 positives out of almost 216 samples which are tested. Vaccines we have already ordered around 500 vaccines and आमकां जेन्ना मेळ्ळे म्हणटकीर आमी इमिडिएटली स्टार्ट करतले। रिस्पॉन्स लोकांचो कसो आसा तो वॅक्सीन घेवपाक लोक फुडें येता आनी जाल्यार रोखडेच आमी आनी वॅक्सीन्स हाडटले आनी जाता तितले फूल गांवांत कवर करतले आमी। आनी वॅक्सिनाचो कोणाक जोर आसा तितून कांय रोल ना। जाका जोर आसा पळय ताका ट्रिटमेंटची गरज आसता। नव्या वर्सात जानेरातच 35 लोकांक माकड ताप जाला जाल्यार म्हावशीची एकली हालींच सोंपल्या। होच माकड ताप पोरू पाली पातळिल्लो। थंय 32 पेशंट मेळिल्ले। लोक आनी दोतोरांक हें दुयेंस कितें तें कळटा म्हळ्यार 4 दुयेंती सोंपिल्ले। पोरू पाली गांवांत पाविल्लो माकड ताप हे वर्सा म्हावशी झरमे कोपड्डे दाब्या पावला। उपाय केलो ना जाल्यार तो होणा केरी परये आनी मोल्ल्या वाठारांत पावपाची शक्यताय न्हयकारू नजो। आतां मेरेन 10 माकड मेल्ले मेळ्ळ्यात। माकड तापाचेर जागृतायेक म्हूण भलायकी खातें आपले परीन यत्न करीत आसा मात लोकांचो वाशिनांक जाय तसो प्रतिसाद ना। आतां वाशिनांच्या नव्या स्टॉकाक वाळपयचे दोतोर रावल्यात। माकड तापाचे एकार एक पेशंट एकार एक गांवांनी भर पडत आसा। काजूंच्या दिसांनी माकड आनी माकड तापाचोय सीझन। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयच्या कार्निवालाक UK सरकारान 1 कोटी दिवपाचें मान्य केलां म्हण पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर सांगता। ह्या फावट कार्निवालांत वांटेकार जावपी ग्रुपांक ड्रेस कोड आसतलो। अंग प्रदर्शन करपी कपडे घालूंक मेळचे नात म्हण परुळेकर सांगता। त्या निमतान ट्युरिस्ट येवचे म्हण कोलकाता आनी दिल्लींतय खंय मिडिया पब्लिसिटी केल्या। UK सरकारान इंटरनॅशनल लेवलचो कार्निवाल गोंयांत जाता म्हणून 1 कोटी तेंच्यांनी दिवपाचो टप्प्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा। अशेंच गोंया सारके म्हाका दिसता 70 कंट्रीनी कार्निवाल जाता आनी आमचो जो गोंयचो कार्निवाल आसा तसो इंटरनॅशनल स्टँडर्डचो कार्निवाल जाता। ह्या कार्निवालाक की डिफरंट स्टेटींनी वचून गेल्या वेळार आमी मुंबय आनी बेंगलोर पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार आमी दिल्ली आनी कलकत्ताक घेतली पत्रकार परिशद आनी थंयसरल्या प्रेसाक थंयसरल्या मिडियाक कार्निवाला बाबतींत एडिशनल म्हायती दिवपाचो प्रयत्न केलो। अगली ड्रेस आसा पळय तोय आसचो न्हू, ऑप्शन आसचो हय तो ऑप्शन आसचो न्हू अशेंय तेजें हें आसा।
विनंती केल्ली आहा ती तशें आसचें न्हू जेणे करून मागीर अगली पिक्चर जें आसा तें भायर वयता ती मागीर आमचे शेजारी राज्य आहात हांकां मागीर ते नविदाद जातात हें जावचें न्हू म्हणून तांकां स्ट्रिक्टली आमी सांगलेलें आसा आनी 2 दीस पयलीं जेन्ना मिटींग जातली त्या मिटिंगान आमी तांकां स्ट्रिक्टली सांगलें वयतलें. घेऊया एक विराम.